केंद्र सरकारान ड्रायव्हिंग लायसन्साच्या नेमान खूप बदल केल्यात. आता ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जाल्यार आरटीओ ऑफिसांत वचपाची गरज ना. 1 जून सावन हे नवे नेम लागू जातले. पळयात पुराय बातमी. सरकाराच्या नव्या नेमा प्रमाण आता वाहन प्रशिक्षण संस्थे कडल्यान वाहन चालक परवानो घेवपाक मेळटलो. हे खातीर तुमकां कांय कागदपत्रां भरची पडटली. 1 जून सावन हो नेम लागू जातलो. हे खातीर तशी अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे अधिसुचोवणे प्रमाण आता खंयच्याय वाहन प्रशिक्षण संस्थेचेर तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर परीक्षा दिवपाक शकतात. तशेंच ड्रायव्हिंगाचे प्रशिक्षणूय घेवपाक शकतात. मात खंयच्याय ड्रायव्हिंग शाळेंतल्यान तुमकां ड्रायव्हिंग परवानो मेळचो ना. सरकाराच्यो अटी पुराय करपी ड्रायव्हिंग स्कुलांकूच लोकांक वाहन चलोवपाक परवानो दिवपाक मेळटलो. ताका लागून सरकाराच्यो खंयच्यो अटी पाळच्यो पडटल्यो हे ऐकात. द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज ह्या मिनिस्ट्रीन 1 जुनाच्यान काय बदल घडोवन हाडलेले आसा. ते बदल कितें हे हांव तुमच्या मुखार सांगतात. जाल्यार पयलो बदल जो आसा तो म्हटल्यार आतां ड्रायव्हिंग लायसन्स जे आसा ते तुमकां आरटीओन वचोन काडपाची गरज ना. म्हळ्यार कितें जाल्यार आरटीओ ऑफिसान वचून तुमी ड्रायव्हिंग लायसन्स लायनीक उबे रावन ते फॉर्म भरून बी ते जे करतात ते फॉर्मेलिटी करपाची गरज ना. तेच तुमी आतां जे सर्टिफायड प्रायवेट ड्रायव्हिंग स्कूल्स आसात, ज्या भागांनी ड्रायव्हिंग स्कूल्स आसात जे सर्टिफायड आसात तेंच्या कडेन तुमी हे ड्रायव्हिंग लायसन्स काडूं शकतात. ज्या कोणाचे ड्रायव्हिंग स्कूल आसा प्रायवेट ड्रायव्हिंग स्कूल त्याचे कडेन मिनिमम 1 एकरची जागा जाय. जर ते ड्रायव्हिंग स्कूल 2 व्हिलर शिकयता किंवा 2 व्हिलरांक लायसन्स दिता जाल्यार तेंच्या कडेन मिनिमम 1 एकरची जागा जाय. नाल्यार 2 एकरची जागा जाय जर ते 4 व्हिलरींग शिकयता. 4 व्हिलर जर शिकोवपाचो ड्रायव्हिंग स्कूल आसा तेंच्या कडेन 2 एकरची जागा ही जायच पडटली. अशे एक तांकां सुचोवणी आहा. त्याच भायर जी जागा आसा त्या जागेन तेंची फेसिलिटी जी आसा शिकोवपाक गाडी शिकोवपाक ती फेसिलिटी सारकी आसपाक जाय. जे सर्कल्स आसतले जे कितें नॉर्म्स जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान घालून दिला ते नॉर्म्स पाळून ते जे त्या जागेन तेंचे जे ड्रायव्हिंग स्कूल आसा ते त्यांनी शिकोवपाक जाय. आनी तेजे ट्रेनर्स जे आसा ते वेल क्वॉलिफायड जाय. ड्रायव्हिंग स्कूलचे ट्रेनर्स जे आसा ते मिनिमम 5 वर्सां तांकां तेंची एक्सपिरियन्स आसपाक जाय आनी ते वेल ट्रेंड आसपाक जाय. ही तेंची एक अट जावन आसा. जाल्यार हे जे तिनूय अटी ज्यो आसा त्यो ड्रायव्हिंग स्कुलाक लागता. ट्रेनिंग जेन्ना दिता ड्रायव्हिंगची ट्रेनिंग दिता ते अवर्स जे आसता ते त्याची अवर्स वाडयल्लेले आसा. ह्या न्यू रुलान पयलीं जे आसले तेच्या पेक्षा आतां जर लायट मोटर व्हेहिकल म्हणजे कार किंवा स्कूटर हांकां जर तुमी लायसन्स घेतले जाल्यार तुमकां मिनिमम 29 अवर्स म्हणजे 4 आठवड्यांची ट्रेनिंग घेवची पडटली. तर हेवी व्हेहिकलांचे जे लायसन्स असतात ते हेवी व्हेहिकलच्या लायसन्सा खातीर 38 अवर्साची ट्रेनिंग जाय. म्हटल्यार 6 आठवड्यांची ट्रेनिंग तुमकां घेवची पडटली. त्याच्या उपरांत तुमकां हेवी लायसन्स जे आसा म्हणजे ट्रक आसतले बसीस आसतले हांचे हेवी लायसन्स तुमकां मेळपाची गॅरंटी आसा. चवथो एक नवीन बदल त्यांनी हितून केल्लो आसा ते म्हटल्यार जी पेनल्टी आसा ती मातशी स्ट्रिक्ट केल्लेली आसा. जे लायसन्स होल्डर्स आसा तांकां द पेनल्टी ऑफ ड्रायव्हिंग विदाउट अ वॅलीड लायसन्स कॅन बी हाय एज ₹2000. म्हणजे जर वॅलीड ड्रायव्हिंग लायसन्स ना चलोवपी आसा त्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स एक्सपायर्ड जाला किंवा त्याचे कडेन वॅलीड लायसन्स ना जाल्यार 2000 पर्यंतची फायन तुमकां पडूंक शकता. आनी जर मायनर भुरगे ड्रायव्हिंग करतना गावले आनी तेंचे लायसन्स ना आनी जर तेंचे कडून कितें अपघात घडटा किंवा चलयतना सुद्दां जर गावले जाल्यार तांकां तेंच्या पेरंट्सांक 25,000ची फायन ही पडू शकता आनी पेरंट्साचेर लिगल एक्शनूय घेतली वचूं शकता. हे जे 4 बदल जे आसा हे 4 बदल सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीन घेतलेले आसा आनी हे बदल 1 जुनाच्यान लागू जावपाचे आसा. अश्यो वेगवेगळ्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV.